मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। उप्पुंद लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू स्वाम्याले प्रप्रथम वास्तव्याचे संदर्भांतू अनेक रीतीचे धार्मिक कार्यक्रम कालच्या दिवसाक हांगा एकादशी निमित्तान 4 प्रहराचे भजन कार्यक्रम दवरून घेतले। ताजे पयले दिवसाक हांगा शतकुंभाभिषेक हांगा कार्यक्रम स्वामेले हस्तेन देवाक अभिषेक करसर एक कार्यक्रम दवरून घेतिल्ले। तशें आयच्या दिवसाक लघु विष्णू कार्यक्रम दवरले। फायच्या दिवसाक अनेक कार्यक्रम दवरिल्लो आसा। सो अशी अनेक धार्मिक कार्यक्रम स्वामेले प्रप्रथम वास्तव्या संदर्भारी करका म्हणून तुमी आलोचन करून घेवन ताका अनुरूप जावन घेवन आज पर्यंत 3 दिवस स्वामेल हांगा वास्तव्य परिपूर्ण जावन फायच्या दिवसाचे आनी 2 दिवसाचे वास्तव्य उरिल्लें आसा। आयच्या दिवसाक वैकेची कार्यक्रम कसकी विंगड आशिल्ले, किंतु आयच्या दिवसाक सभा कार्यक्रमान ते रूपांतर करून घेवन आयिल सर्व ही लोकांक अर्थात कोण कोण दानी लोक आसाची तांकां यथोचित स्वामेल उपस्थितींतू तांक सर्व लोकांक एक कमिटी तर्फेन गौरव समर्पण आनी स्वामेल कडच्यान अनुग्रह प्रसाद हे दोन्ही कार्यक्रम आयच्या दिवसाक घडता म्हणले उद्देशान आयच्या दिवसाकची सभा कार्यक्रम दवरून घेतले आनी सर्व ही लोकांक तांणी केल्ले तसले दाना बद्दल आयच्या दिवसाक हांगा गौरव केल्लो आसा। आमगेले हिंदू परंपरेंतू एक मुख्य जावन घेवन कसन की म्हळ्यार सत्कर्म करचे तंतू दान करचे वैकेची एक सत्कर्म म्हणून घेवन सांगिल्लो आसा। कशी बाकी तुमी स्तोत्र पाठ भजन इत्यादी करताची आमगेल्यान 3 रितीर सांगतात तनु मन धन। एक तनु म्हळ्यार आतां युद्ध फॅमिली कसन आसा तांणी उट्टू लोकांक येवन घेवन रात्री घोळ घेवन हे एक कट्टड निर्माणाचे कार्य स्वाम्यान येवचकिंता पयले परिपूर्ण करून घेवन दिवका म्हणून घेवन तनून शारिरीक जावन घेवन तांणी सेवा अर्पण केले। केलो लोक मनान म्हळ्यार शारिरीक जायना ना संपत्तू तांगेलेक ना, किंतु आमगेल राम नाम जपाक येवन घेवन मनान राम नाम जप करून घेवन त्या रितीन सेव करता आसाची। आनी कोण धनान सेव केले तांकां कट्टडाक निर्माण करका म्हळ्यार एक पैशाचे संग्रह जावका तेन्ना मात्र एक कट्टड निर्माण जाता। आनी गांवचे लोकांना हे सहाय्य धन दिवन घेवन एक दान रुपार दिवन घेवन तांणी आयचे कट्टड निर्माणाक स्वामेल वास्तव्याचे कट्टडकी ना बाकी खंयचे कट्टड निर्माणाक कसन एक संपत्त जावक आशिल्ले त्या गांवच्या लोकांना दान दिवन घेवन त्या कार्याक वैकेची सहाय्य दिलास। म्हळ्यार तनु मन धनान 3 रुपान आमगेले हिंदू धर्मांतू एक सेवा ना दान सांगिल्लें आसा। तशी 3 रितीचे दान तनु रुपार वैकेची दान दिल्ले आसाची, मनान वैकेची दान दिल्ले आसाची, धन रुपान वैकेची दान दिल्ले आसाची। सो इतलेक दानाचे महत्व आमगेल्यांतू सांगिल्लें आसा। किंतु केलो कडेन दान कशी करका कित करका हे प्रत्येक एकाक एक नियमावळी वैकेची आसा। आजी कसने कमिटीची लोकांना तुमकां गौरव केल्लो आसा ते गौरव तुम्ही दान केल्ले म्हणून घेवन तांणी जावन घेवन तुमकां करता आसा विना हांगा कसने डिमांड एंड सप्लाय ना।
अर्थात तुम्ही स्वाम्याला येद्राक म्हाका गौरव केल्यार हांव 3 लाख रुपये दिता. तसल कसं नाही ना जाल्यार मागेल कसं नाही ना. असल कोणाले तरी आशिल्ले कोणाले हें नाशिल्लें डिमांड एंड सप्लाय ना. मरे हांव दिता 3 लाख रुपये दिता आनी हांव 5 लाख वयके दिता, किंतु अशी जाल्यार मात्र हांव दिता. मागेल हांव अशी थंय घाल्यार दिता, हाजेर घाल्यार दिता, स्वाम्याल येद्रा तूं सांगल्यार दिता, स्वाम्यान म्हाका शाल घाल्यार दिता. हें कसन जाता डिमांड एंड सप्लाय वेव्हार व्यापार जाता. आतां वेव्हारांत कसन हांव पयशे दिता तूं दाळी दिता, खाली फुकट काय दाळी दिना. तूं पयशे दिले म्हळ्यार कितें तरी ताणें दाळी दिले. तुमी जर तशी वेव्हार केले हांव 3 लाख रुपये दिता, किंतु मागेल नांव तुवें सांगका स्वाम्याल येद्रा म्हाका प्रसाद दिवका म्हळ्यार तेन्ना तें दान म्हणून घेना. कसं म्हणून घेता? वेव्हार व्यापार म्हणून घेता. सो दान करताना निस्वार्थ जावन घेनो. उजव हातान दिल्ले, रायट हँडान दिल्ले, लेफ्ट हँडाक कळनाशी उरका. तितले गुप्त जावन घेनो दान करका. आणि दान केले नंतर विषय कृष्णार्पण ताजे बद्दल आनी तुमी उलोवचे ना शब्द जाले. एकदा दान दिल न्हू कृष्णार्पण म्हणले नंतर अस पळय तुका त्या वस्तूचेर हक्क नात. एकदा दिवन जाले नंतर हक्क ना. किंतु केलो पंत आमकां कसं जाता आनीक उडक आसता तूं उरता आमकां. एक पंता अशी जाले की खंयची एक अंतू एक यजमानान भटमामाक आपयले घराक. आपूण गेलो कसकी एक तागेले खंयची एक धार्मीक कार्यक्रम आशिल्ले, भटमामाक दान दिवचें आशिल्लें. भटमामाक घराक आपयले. बरे दाट बॉर्डर आशिल्ले उटूची मुंड पुडवे उटूची घेवन घेवन येता. बरेच एक खंय काशींतल्यान हाडिल्ले म्हणून घेवन लेका. सो असल एक बरे मुंडाक बरे बॉर्डर हे तेने आशिल्ले. एक वस्त्र आनी थोडे कसकी नारळ तांदूळ हे ते उठू मेळून घेवन भटमामाक दान केलें. दान करून जाले नंतर थोडे दिवसा नंतर खंयची एक कार्यक्रमान तूं भटमाम खंयकी गेल्लो. थंय भटमाम गेलतना हे व्यक्तीन कसन दान केल्ले तेचीच पुडवी मुंड निसून घेवन भटमाम थंय गेल्लो. त्या कार्यक्रमाक गेलतना हो यजमान दान दिल्लो व्यक्ती वयके थंय आयिल्लो. थंय आयलतना हे पळयले नंतर भटमाम हांव दिलेले न्हय हे म्हणून घेवन 6 म्हयने जावन गेले दान करून घेवन कृष्णार्पण करून उठू जावन गेल्यार वयकेची ते दान केले यजमानाक वापस ते पळयले कोण भटमाम हांव दिल्ले न्हय म्हणून घेवन एकदा दिले नंतर तेतकून कृष्णार्पण करताना हे वस्तू इदम न मम म्हणून घेता. भटमाम तुमगे कडच्यान सांगा इदम न मम म्हणून. अर्थात हे वस्तू न मम आत्मा गेल न्हय म्हणून घेवन त्याग बुद्धीन आमी ते दान करचे. इतले त्याग बुद्धीन दान करताना वयकेची लास्ट भटमाम हांव दिल्ले न्हय ते बॉर्डर अशी म्हणून घेवन आनीकची मनांत फाल्लेक दान केल्लो बा. तुमी दान केले आनी तुमगेले येद्राक खंयचे आंगडीक वचून विकले तरी तुका उलोवचेक अधिकार ना. भटमाम हांव दान केलें तुमकां, तुमी वचून ते खंयचे आंगडीक वचून घेवन दिवन आयले, तुका उलोवचे अधिकार ना. तूं दिवचे पयले तुका दिवचे पयले तूं आलोचन करका हाका दिवका की नाका, हो वापरता की वापरना. दिले नंतर कृष्णार्पण कोण जाले नंतर तेन्ना तुका ताजेर प्रश्न घालचेक, ताजेर तूं क्वेश्चन घालचेक एक वयकेचे तुका अधिकार ना. दान दिले नंतर जालें. सो इतलेक दानाक म्हत्व आसा. एक गुप्त जावन घेवन उरका, कोणाक कळनाशी उरका आनी प्रचारही कळनाशी उरका. हे हांवें उपुंदा 3 लाख रुपये दिले रे म्हूण गांवभर सांगत उरलें म्हळ्यार तेन्ना तें दान म्हणून घेना. म्हळ्यार तूं दान करतास की गांवांक कळका म्हणून घेवन सांगतास की आनी तूं अर्थ ना. सो दान करतना गुप्त जावन घेवन उरका आनी केलतना त्याग बुद्दीन दिवका. दिले नंतर वापस ताजेर मोह हे हांव दिलें मरे ताका तें हांव दिलें मरे म्हाका हे ते उरचें न्ही. मोह उरलें म्हळ्यार तुमकां दान दिल्लें म्हणलें उरता किंतु फल तुमकां 100% मेळना. थोडे किंचित कसने तरी एक मेळटालें किंतु गुप्त जावन ना कसने अपेक्षा करनाशीची तुमी दिल्ले री दान केलें त्याग बुद्दीन दिलें म्हळ्यार ते दान म्हणून घेता. आतां तुमी विचारतले आतां स्वाम्याले येद्रा इतलो लोकांक शाल दिल्ली न्ही ते कशें आतां दान म्हणून घेनावे.
तांणी दान केल्लें किंतु केन्नाही तांणी अपेक्षा केलें ना की आमकां गौरव करता म्हूण. हे गौरव करता म्हणले विचारू कमिटीच विना दानी लोकांना विचार न्हय. दानी लोकांना आमी दिवन जालें रे, आमगेल्या देवाक आमी दिवन जालें, कट्टड वयके जाल्लो आसा, सोम वयके येवन रबिल्लो आसा, मुक्काम वयके जाल्लो आसा, आमकां कसं नाही हे ना. किंतु कमिटी लोकांक एक कसन की म्हळ्यार आमी तांगेले गेल्ले, आमकां योग्य समयाचेर आमकां सहकार केले, तांकां स्वामेल उपस्थितीरी आमी जावन घेवन तांकां गौरव विना तांणी जावन अपेक्षा करून घेवन घेवचे तसले हे गौरव न्हय. आमी जावन घेवन तांकां हे करचे, तांणी सन्मान करचे, आमी स्वाम्यान अनुग्रह प्रसाद दिवचे. दोन्ही एक कार्यक्रमांत जाता आशिल्ल्या निमित्तान तांणी दान केलें, दान म्हणून घेता. दुसऱ्यान सांगलें रडना, हे व्यक्तीन दान केल्लें, हे व्यक्तीन हें केलें. स्वता सांगचें न्ही. स्वता सांगचेक दुसऱ्यान सांगचेक व्यत्यास आसा. स्वता सांगलें म्हळ्यार ताका कशें न्ही, ताजे बद्दल मोह असो म्हणून जाता. दुसऱ्यान सांगलें म्हळ्यार ताका हे विशय कळिल्ले निमित्तान तो सांगत आसा. ताण कसं नाही अपेक्षा केलें ना, मागेल बद्दल सांग रे म्हणून न्हू, कसं नाही अपेक्षा केलें ना. सो अशी एक दानाचें म्हत्व आसा. सो आनी दान करतना अशी दान करचेच पळय व्यक्ती दाता भवति वा न वा म्हणून येता. शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः म्हणून अशी एक श्लोक येता. एक 100 लोकांतू एक शूर व्यक्ती तुमकां पळोवचेक मेळटा. 100 लोक आसाची, ते 100 लोकांतू एकलो शूर व्यक्ती कोणे तरी आसा म्हळ्यार एक 2-4 लोक खंय तरी दिसताच. बरे काळोख जाल्यार वयके वचून घेवन, गुडगुड आयल्यार वयके वचून घेवन येवचे तसले ताकद आसा. 100 लोकांत एक 2 लोक मेळटाले. शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः. सहस्र लोकांतू एक 2-4 बरे वाग्मी, बरे पंडित, बरे ज्ञान आशिल्ले एक 2 लोक जावका जाल्यार मेळटाले. वक्ता 10 सहस्रेषु, एक बरो उलयतालो, बरे वाग्मी 10,000 1-2 मेळटाले. 100 लोकांत एक 2 बरे ती धैर्यवान व्यक्ती, 1000 एक 2 पंडित. वक्ता 10 सहस्रेषु, एक बरो उलयतालो, 10,000 एक की 2 बरे ओरेटर म्हणून सांगतात तसले 1-2 मेळटाले. किंतु दाता भवति वा न वा. किंतु एक दान करताल व्यक्ती हे जगतांतू मिळचे अत्यंत कठीण. उट्टू लोकांक दान करका म्हणलं स्वभाव उट्टू लोकांक येना. हे दान करका म्हणलं स्वभाव येवका म्हळ्यार त्या व्यंकटरमणान अनुग्रह करून घेवन तांगे कडच्यान दान ताण करूसून घेवका विना नाजाल्यार सहसा दान करचे बुद्धी उट्टू लोकांक येना. आयलेर वयकेची तंतूची अपडेट जायत वता. अपडेट कशी की म्हळ्यार रात्री दिसता व्यंकटरमणाक एक 3 लाख दिवे रे, फाल्यां दिव्या मुगो म्हणून घेवन अशी उट्टू चर्चा जाता. सक्कान उठलं दिव का वे, 1 लाख दिल्यार जायना वे म्हणून अशी हे करून घेवन उट्टू लोक दिता न्ही. उट्टू लोक दिताना हांव न्ही 3 लाख दिवं, हांव 1 लाख दिल्यार जायना वे. कडे सांजेर येताना दिवू का वे, उट्टू लोकांक दिवन जाल्लो आसा, कट्टड जाल्लो आसा, बरें जाल्लो आसा, आनी दिवं का वे म्हणून घेवन अशी जावन घेवन कडे रात्री आनी वापस कशें नाही जावं दिन सोडे 3 लाख म्हणून घेवन वापस 3 लाखाक येवन पावत. नेक्स्ट डे आनी सकाळी सेम. हे अपडेटेड वर्जन अपडेट जायत वता. सो कितें की म्हळ्यार मन चंचल. आतां तेतून दान दिताना पटकने दिवन सोडका, मन केन्ना बदलता म्हणून घेवन कळना. आज दिवका 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 म्हणून गेलता, थोडे दिवसां गेले नंतर मन बदलता आनी वापस कसकी विंगड खंय की तुमी घालताचे अशें असल ना म्हणून जाता. सो मस्त मन चंचल. तेतकून दाता भवति वा न वा म्हणून घेवन शास्त्रान सांगिल्लें आसा. एक दान करचे तसले एक स्वभाव मस्त कमी लोकांतू प्राप्त जाता. तसल हांतू एक अत्यंत दानशूर जावन घेवन आशिल्ले तसले व्यक्ती कोण म्हणून तर विचारले तुमी कोणाला नांव सांगताची? कर्णाल नांव सांगताची. आतां पांडव नाचवे, पांडवान राजसूवे याग केल्लो आसा, होड्डोड 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 याग केल्लो आसा, तांतू दान तांणी केलें ना वे. तरीही दानशूर म्हणून घेवन कसं नाही तरी विचारले री आमी कोणाला नांव घेता आसाची? कर्णाल नांव घेता आसाची. तुमी कर्णाक पळयले वे ना, कसन दान केलें तेही पळयले वे ना. तरीही कसं म्हणटाची विचारल्यार प्रश्न दानशूर जावन आशिल्ले व्यक्ती कोण की म्हळ्यार कर्ण म्हणून घेवन सांगताची. व्यक्तीक पळयलें ना, कसन दान दिलें गोतना, कशी दान दिलें तेही गोतना. तरी सांगताना कसन की म्हळ्यार
करणू म्हणून सांगता सांगचे क थंय पांडवही आसाची अन्य मस्त इतले लोक आसाची बली चक्रवर्ती आसा ताणवयक होडदान केल्लो आसा 3 पाद वामनान विचारतना संपूर्ण ताणें आपल्या शरीर वयके ताणें हें केल्लें आसा किंतु इतलें आसल्यार वयके आमी कोणाला नांव सांगता आसाची कर्णाला नांव सांगता आसाची कित्याक कारण कसन की म्हळ्यार हेची प्रश्न अर्जुनान कृष्णाक विचारले की हांव वयके दान करता हांव वयकेची मस्त दान केलें तरीही दान शूर म्हणून कर्णाक कितें सांगता आमकां कित्याक तसलें नांव येना अर्जुनाक थोडे खंय तरी ताका एक अहंकार आशिल्ले हाका तर सांगल्यार कांय कळना आतां प्रॅक्टिकली हाका सांगता सो त्या निमित्तान कृष्णान कसन केलें की म्हळ्यार तुका दाखयता कृष्णान कसन केलें की म्हळ्यार एक भांगरा गुड्ड आशिल्लो भांगरा गुड्डो कसन केलें की म्हळ्यार एक अर्जुनाक दिलें आनी अर्जुना सांगलें कोणा जावका तांकां दान करी म्हणून कोणाक अर्जुनाक कृष्णान कसन सांगलें की म्हळ्यार कोणा जावका तूं दान करी म्हणून सांगलें तेन्ना अर्जुनान कसन केलें की म्हळ्यार खंयच्या गांवांत तूं गुड्ड आशिल्लो भांगरा गुड्ड आशिल्लो त्या गांवचे प्रत्येक लोकांक आपूण घेवन उटू लोकांक 1-1 किलो दीत गेलो हाक 1 किलो ताक 1 किलो आनीकल्याक दिता गेलो उटू लोकां दिल्यार वयकेची गुड्ड मात्र खाली जालें ना म्हळ्यार तितलेक भांगरा गुड्ड आशिल्लो प्रत्येक एक लोकांक आपूण घेवन दिता बसला किंतु गुड्ड मात्र खाली जालें ना तुमी लेखता आसले आमकां तरी आपयलें आसलें रे आजी 1 किलो म्हळ्यार कितलें जावन वता आशिल्लें 1 कोटी जावन वता आशिल्लें आमकां एक आपयल्यार बरें चान्स आशिल्ले आमकां रुपये सिंहासनी चवथी परबाक आमी भांगरा सिंहासन करेत म्हूण लेखता आशिल्ले तुमी सो हे आमगेले विचार अर्जुनाल वयके अशीच ओटू गांवचे लोक आपूण घेवन थोडे थोडे दीत गेल्यार वयकेची भांगरा गुड्ड मात्र खाली जाता ना कडेरी अर्जुनाले उटू जाले नंतर कडेरी अर्जुनाल मना कसन आशिल्लें की म्हळ्यार गांवच्या उटू लोकांक हांव दान केलें म्हूण कळ का म्हणलें मना भावन आशिल्लें तेकून ताणें उटू घरचे लोक आपूण थोडे दिता गेलो एक सायड कडेरी कर्णाक वयकेची कृष्णान एक भांगरा गुड्ड दिलें कशी अर्जुनाक भांगरा गुड्ड दिल्लो सेम कर्णाक वयके एक भांगरा गुड्ड दिलें तूं कोणा जावका दान कर कशी जावका तशी दान कर म्हणून कर्णाक सांगलें कर्णान कसन केलें की म्हळ्यार खंयच्या गांवांत तें गुड्ड आसा थंय वताना कोणकी एकलो परिचय ना तो गांवची की परगांवची की कसनय गोतना कोणकी हांगा थंय भोंवत आसा ताका आपयलें आनी हे गुड्डो तुका म्हणून घेवन ते गुड्डोची दान केल्लें आसा थोडे दान केलें न्ही कित्याक की म्हळ्यार ताका कसनय ताजे बद्दल मोह ना ताजेन म्हाका कसनय अपेक्षा म्हणून घेना अर्जुना कसन आशिल्लें की म्हळ्यार एक लोकांक दिल्लें म्हळ्यार कितले लोकांक दिल्लें म्हळ्यार जाता ते उटू लोक मागीर हांव हें करता म्हणलें उद्देशान थोडे दिले कर्णाक काही पडिल्लें ना कोण की कितें की गोतना कसनय ना आयलो घे मरे गुड्डो दान करून घेवन तो मुखार आशिल्लो म्हळ्यार तागेल दान करतना निस्वार्थ कसनय अपेक्षा ना कसनय ताजे मोह ना आनी गुड्डाक आमकांय एकदम गुड्ड दान केलें म्हळ्यार आमकांय थोडे आमकां दवरून घेवका म्हण मनांत उरता तेची अर्जुना थोडे दिले विना हांव संपूर्ण दान केलें ना सो अशी त्या निमित्तान आज आमी दान शूर म्हणल्यार कोणाक सांगता आमी कर्णाक सांगता हे कर्णाल स्वभाव ताण तें दान करतानाच पळया खंयचे रितीचे तागेले आमगे हिडन एजंडा म्हणटाच भितर कसकी एक मनांत दवरून घेवन दान करचें तसलें बुद्धी नाशिल्लें एकदम दान कोण सोडचें कसन जाता कितें जाता कसनय पळयलें ना तें चिंत न्ही ते कर्णान आपणाल्या भांगरा कवच एकदम ताणें दान करून दिलें तागेलें एक आशिल्लें सकाळीं तो सुर्यार्घ म्हळ्यार सुर्याक अर्घ्य दिवचें गेलतना ताका कोणेय तरी येवन घेवन कसनय दान विचारलें म्हळ्यार तो ना म्हणनाशिल्लो ताका कळ्ळें की हें कवच हांव दिलें म्हळ्यार म्हाका हातूंत हानी आसा म्हणून किंतु ताणें आपल्या बद्दल चिंतन केलें ना तूं मागीर हें विचारलें घे म्हळ्यार इतलें आपणाक त्रास आयल्यार वयकेची हांव कशें हें करता तूं दान विचारलेलें मात्र तें वचन हांव सोडचें जायना म्हणून घेवन आमी कसन करताची
फाल्यां कसने तरी हे जाल्यार आमगेले प्रोटेक्शना कितलें जावका तितलें दवर न्हू, बाकी आमी दान करताच. बट कर्णान कसं केलें की म्हळ्यार आपणाक रक्षण जावचें तसलें त्या कवच वैकेची दान करून गे न्हू महाभारत युद्धांत तूं पराजय जावचें कारण ठरलो. जर ते कवच जर ताण दान करना जालें आशिल्लें असलें री ताका युद्धांत पराजय करचें खंय कठिणाई येता आशिल्लो. कोणाक? अर्जुनाक, कृष्णाक न्ही. कृष्ण अर्जुनाक रक्षण करका म्हळ्यार कितेरीची हे उठूची खेळ करत आसा, किंतु उठूची अर्जुनाल मुखांतर जावका म्हळ्यार कितेरी कृष्णान तसले एक योजन घालून गे न्हू ते कवच तागे कडच्यान दान करूसून घेतलें. म्हळ्यार पळया, आपणाक रक्षण करचें तसलें कवच वैकेची ताण दान केलें म्हळ्यार कर्णाल स्वभाव कशी आशिल्ले म्हणून. तेतकून आजी कसने जाल्यार वैकेची दान शूर कसने म्हळ्यार वैकेची कर्णाक म्हणून आमी सांगता विना बाकी खंयचेही व्यक्तीले नांव येना. बली चक्रवर्तीले ना आनी खंयचेय पांडवाल अर्जुनाल जावो ना धृतराष्ट्र जावो कोणालेही नांव येना. एकल्यालें नांव येता तें म्हळ्यार कर्ण. तागेलो स्वभाव ताण दिलेले तसले रितीन आजी दानशूर कर्ण म्हणून गे न्हू आमी सांगताचे. आनी हे दान करतना खंयचे रितीर आमी हे एक दान कर्म केले निमित्तान वापस आमी केलेले तसले कर्म वापस रिटर्न जावन गे न्हू आमकां खंयचे तरी एक दिवस आमकां उपयोगाक येता. अशी तुमी लेख नाकाच म्हाऱ्या देवस्थानां 3 लाख दिले काही भी नाकाची. तुमी 3 लाख दिले म्हळ्यार तो 30 लाख करून घेवन वापस तुमगेले एकावंटाक येवचे तशी देव तुमकां अनुग्रह करता. ते तुमी काळजी घ्या नाकाच. 3 लाख गेले म्हणून घेवन काही भी नाकाच. 3 लाख जे गेलेले असले 30 तरी दितालो ना 3 कोटी तरी दिवन गे न्हू वापस तुमकां श्रीमंत तरी करतालो विना हा खंयचे रितीर हानी मात्र तो तुमकां करना. आज ना जे फाल्याक खंयचे ना जे खंयचे तरी एक दिवस तुमकां वापस तुमी कसने दान केले ते दानाक ताजे किंता दशपट्टीन तुमकां वापस दिवचे तशें शक्ती सामर्थ्य तागेलेक आसा. देवाक कसने अपेक्षा ना. केलो पंता कसन जात की म्हळ्यार केलो एके कडेन सांगताची मार्या वेंकटरमण स्वप्नांत येवन गे न्हू भांगरा कवच दी म्हणून घेवन सांगतास रे. अशें खंय तरी आयकल उरतालें न्ही. कसकी रात्री सकाळी स्वप्न आयलो मार्या रुपया कसकी पीठ प्रभावळी कर का म्हणून घेवन अशी स्वप्न येता आसा. देव विचारतवे. देव विचारील न्ही कसकी तुगेले पूर्व जन्माचे कर्म कसन आसा. तूं हे दान कर्म केले निमित्तान तुगेले खंयची काम जाता ते काम जावका जाल्यार हांगा तुवें दान करका. ते दान केलें म्हळ्यार कर्मा निमित्तान तुका फल मेळका म्हळ्यार उद्देशान असल कसने तरी करता विना हा ताक जावका म्हळ्यार कितें करचें न्ही. नाजाल्यार गांवभर तुमी सांगताची म्हऱ्या स्वप्नांत वेंकटरमण आयलो ताण सांगिल्लें म्हळ्यार कितें दिलें. स्वप्नांत वेंकटरमण आयलो ताण सांग अशी सांगत बसता. तशी सांगचें वच नाकाची. देवाक कसने अपेक्षा न्ही. तुगेले कडच्यान एक बरें कर्म जालें न्ही. फाल्याक देवान स्वप्नांत येवन गे न्हू रुपया प्रभावळी रुपया पीठ जावका म्हणून घेवन तर तुका सांगून गेला म्हणून घेवन लेका तेन्ना तूं कसं करता. अरे देवान येवन सांगलें म्हळ्यार फुडें ना तूं प्रवृत्त जाता. तूं चड काम करता रुपये घेता कसकी एका काम करून कडेन कसं करता देवाक समर्पण करता. जर देव स्वप्नांत आयिल्लो ना जाल्यार तूं दान कर्म करता आशिल्वे तूं करनाशिल्लो. आनी तुका फल दिवका जाल्यार तूं कसने तरी एक बरें कर्म करका न्ही. नाजाल्यार देवान फल खंयच्या आधारान दिवचें. जर टिचरान मार्क्स चेडवान दिवका जाल्यार चेडवान कसन करका क्वेश्चनाक आन्सर बरोवका. खाली पेपर दिलो टिचराक मार्क्स दी म्हळ्यार दिवचे जातवे जायना. तशीच देवान आमकां जीवन म्हणलें एक क्वेश्चन. त्या क्वेश्चनाक आमी आन्सर दिवका. कसन आन्सर हेचीची सत्कर्म करून घेवन बरें बरें कर्म आमी केल्यार आमी करील तसले कर्माक तो फल आमकां दिता. जर तुमी कसने कर्म करनाची कसने उत्तर बरें ना जाल्यार ताणें देवान मार्क्स कशी घालचे तुमकां. मार्क्स दिवका जाल्यार तुमी कसने तरी सत्कर्म करका म्हळ्यार कितें केलो पंता अशी देव सूचना देव हाडूसून तागे कडच्यान करूसून गे न्हू ताका एक बरें स्थान. हां मे बी आतां दान केलें मे बी आतां ताका फल मेळना उरतलें. किंतु हे दान केले निमित्तान मुक्कावील जन्मांत हे जन्मांत ताणें दान केले निमित्तान मुक्कावील जन्मांत ताका कसने तरी एक श्रीमंतीके कसने तरी दिवन घेवन एक बरें जन्म दिल्यार दिलें सांगचेक जायना. केलो कितें म्हळ्यार उठूची रिलेटेड टू
आम्ही पाप पुण्य कर्मा कची आम्ही ह्या मनुष्य जन्म की ना प्राणी जन्म की ह्या उठू कशी आयले की म्हळ्यारी हाका कारण आम्ही केलेले तसले कर्मा निमित्तानच एक पुण्यकर्म एक पापकर्म ह्या दोन्ही हांतूची घडील उरता. सो तंतू एक दान कर्म अत्यंत श्रेष्ठ जावन घेन आशिल्लें तसले कर्म तसले दान कर्म केलेले तसल सर्व ही लोकांक आजी स्वाम्याले उपस्थितींतू एक अनुग्रह प्रसाद तांकां प्राप्त जाल्लो आसा. आनीक कसन की म्हळ्यारी केन्नाय अशी आमी आज सांगिल्ले प्रमाण केन्नाही हे जावका ते जावका अशी करा तशी करा आम काही हे करनाकाची. एक पण तशी जाले एकलो गेल्लो दान विचारचेक ताण कसन सांगलें की म्हळ्यारी दानीक कोण 1 लाखा वयर पयशे दिता तागेलें नांव मार्बलाचेर बरयताची म्हणून सांगलें. 1 लाखा वयर कोण दिता तागेलें नांव खंय मार्बलाचेर बरयताची म्हणून सांगलें. कडे मार्बलाचेर बरयता म्हणून कडे तो भितर गेलो आनी भितर वचून घेवन एक चेक हाडलें. चेक हाडून घेवन ताका दिलें तेन्ना तंतू कितले आशिल्ले की म्हळ्यार 99,999 रुपये आशिल्ले. 1 रुपया कमी आशिल्ले 1 लाखाक. कडे रे ताणें घेतिल्ले व्यक्तीन सांगलें आनी 1 रुपया दिले 1 लाख जाता आशिल्ले. तुमगेलें नांव मार्बलार येता. म्हागेलें नांव मार्बलार येवचें नाका म्हळ्यार कितें हांव तितले दिले म्हणून घेवन तो सांगलें. म्हळ्यार दान करताना कसं एक अपेक्षा जावका म्हळ्यार कितें रे दान करनाकाची. देवाक पळोवंक घेवन आमी दान करचें बिना हा म्हागेलें नांव 4 जाणांक कळका म्हळ्यार कितें रे दान करचें न्हय. तें दान म्हणून घेना. त्या निमित्तान दान करताना हें उरका. एक पण तशी जाता की म्हळ्यार एकदां फॅन दिताच फॅन दान दिताच तंतू 3 जनरेशनाल नांव उरता. आज्जाल नांव पिज्जाल नांव नातवाल नांव आनी घुवत उरता. केन्नाय पळयात दिल्लीर 500 रुपया उरताले किंतु ते एक पाक्याक एक आज्जाल नांव एक हागेल नांव एक नातवाल नांव उरता आनी 3 जनरेशन घुवत उरता. असल तरेचे ही एक कोडुगे म्हणून घेवन वयर बरेल उरता. एक फॅनारी तुमी खंय तरी गेलतना पळया. आतां तर कमी जालें पयले आशिल्ले ते. सो 3 पाक्याक एक नांव दवरता आशिल्लें. कोणाक अपहास्य करचें आमी सांगिल्लें न्ही. दानाचें तितलें एक महत्व आसा. तुमी लेखताले अशी दिल कोडेन दान ना. दान समरितीन दिमी दिले री कृष्णार्पण कोरगेन दिल म्हणले नंतर ते विशय संपले. हे जावका ते जावका हे आमगेले खंयचेय अपेक्षा करनाशी उरका. दुसरें कशें की म्हळ्यार आमी हे दान केले नंतर आमकां वापस हे दान केले नंतर कशें एक बरें जाता म्हणल्यार कितें रे एक सान उदाहरण कृष्णाक आनी अर्जुन अशी वायुविहार म्हळ्यार अशी वॉकिंगाक वचत आसतना एकलो गरीब व्यक्ती येता. गरीब व्यक्ती आयिल्ले तेन्ना ते व्यक्तीक पळोवंक घेवन मस्त एक बेजार जाता. मस्त म्हळ्यार मस्त बेजार जाता अर्जुनाक. आनी कसन करता की म्हळ्यार ताका एक भांगराचें नाण्य दिता. बरें चील भांगरा नाण्य आशिल्लें चील ताका दिता. ते चील ताका दिता आनी दिले नंतर तो गरीब व्यक्ती ते उठून घेवन वता. घेवन वचत आसतना एकलो चोरू त्या भांगराचे कसन एक नाण्या चील आसा तो चोरी करून घेवन वता आनी वापस गरीब जालो. दुसरे दिवस आनी वापस भीक मागचेची चाल केल्या. वापस अर्जुनान पळयलें अरे कालच्या दिसाकच हांव तुका उठूची भांगराचे आनी उठू दिल्ले आनी तूं आज आनी वापस भीक मागता आसा समनिवे म्हण. ना काल तूं दिल्ले भई किंतु हांव घरा वताना कोणकी एकल्यान चोरी करून घेवन गेलें आनी वापस हांव निर्धनीक जावन घेवन आसा म्हणून जालें. हां वापस अर्जुनाक बेजार दिसला. पाप आनी गरीब जालो म्हणून कितें तरी ताणें कसन केलें की म्हळ्यार वज्रा मुद्दी दिले. वज्राचे मुद्दी ताका दिले. वज्राचे मुद्दी दिले तेन्ना वापस तो घेवन वता आशिल्ले तेन्ना अशीचे हे करत आसतना एक यद्राक एक माश्टली धरचे एक संदर्भ तो कसं करता की म्हळ्यार ते वज्रा मुद्दी घेवन गेलो कोणेय चोरी येता म्हळ्यार कितें रे पयलीं घराक वता. घरा वचून कसन करता की म्हळ्यार एक मडकीन तूं ते न्हिपून दवरता आनी आरामशीर न्हिदून घेवन
ते वज्रा मुद्दीन कसकसन करचे जाता म्हणून उठू आलोचन करचे चाल करता, हे करेत ते करेत, अशी जाता तशी जाता म्हणून. हो गाढ निद्रेंत असताना बायल येता. बायल आयलतना त्या मडकी घेवन घेवन वता. मडकीन तू ते मुद्दी आशिल्ली ती कळना आनी ती उद्दा भरचेक वता. उद्दा भरत असताना ते मुद्दी खंय पडता, ते न्हंयत वता. न्हंयत व्होळून घेवन वता आनी ती उद्दा घेवन घेवन घरा आयलतना हो उठयता आनी उठून घेवन ते वज्रा मुद्दी खंय पळयतना ते वापस खाली जाता. कडेर लास्ट आनी वापस गरीब जालो तो. कडे तिसरे दिवस आनी भीक मागचे चाल करता. वापस अर्जून पळयता. पयले दिवस तुका भांगराचे तुका चील दिले, तेही पोर गेले. कालचे तुका वज्रा मुद्दी दिले आनी वापस तूं भीक मागतास. हे समनी म्हणटना ना अशी अशी काल जाल्ले म्हणटना कडे आनी कसकी दान दिवचेक वताना कृष्ण ते हात धरता. आतां कसने दी नाका ताका, हांव कसन दिता ते ताका दी म्हणटा. ताण कसन केलें की म्हळ्यार तांब्याचें एक नाण्य दिता. भांगरय न्ही, रुपय न्ही, खंयचे तांब्याचे एक कॉयन नाण्य ताका दी, पूर ताका म्हणून सांगता. आनी एक कॉयन ते कोणाक दिता, ते भिक्षेक कोण आयलो उरता ताका दिता. आतां भिक्षेदाराक उलोवचेक जायना, कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी 2 चान्स दिले, दोनी गेले. आतां कसन मेळटा तेची घेवन घेवन वचका, वाद करचेक जायना. तातूंत अर्जुनान ताका आतां तुका हेची गती तांब्याचे एक नाण्य दिलें आनी बेजारान हगूर आपल्या घराक वचत आशिल्लो. वचत आशिल्तना एकलो माश्टली धरत आशिल्लो. एकलो माश्टली धरत आशिल्लो. माश्टली धोर घेवन ते वयर काडटना मस्त वद्दडत आशिल्ले. ते प्राणी हिंस जात न्ही, मस्त वद्दाडत आशिल्तना ताका मस्त मनाक कनिकर आयले. पाप ते प्राणी, मूख प्राणी हो माश्टली धरतालो वयर काणगेन मस्त ताका त्रास करता आसा. हे 1 रुपयाचे तांबे नाण्य म्हाका कांय उपयोगाक येना, हे ताका दिले री ते माश्टली प्राण तरी वांता म्हळ्यार कितें री, ते 1 रुपयाचे कसने तागेले तांब्याचे नाण्य आशिल्ले ते ताका दान केले. कोणाक दान केले, ते माश्टली धरताल्याक दान केले. आनी ताणें ते माश्टली कसन आसा एक उदकांत घालन घेवन आपल्या घराक व्हेले, ताजें प्राण रक्षण केलें आनी तांब्याचें कसन नाण्य आसा ताका दिलें. कडेरी ते कसन माश्टली घरा हाणगेन दवरले. थोडे दिवसांत हे जाले नंतर तेची माश्टलीच्या पोट्टांत एक वज्रा मुद्दी आशिल्ली. ते भायर काडकुडेन ते वापस ताका प्राप्त जाले. थोडे दिवसान ताका कळ्ळें की हांव ते भांगरा नाण्य कोण चोरी केल्ले ते एक ब्राह्मणाल आशिल्ले. तो कोण भिकारी आशिल्लो तो एक ब्राह्मण आशिल्लो आनी ते ताजे निमित्तान त्या चोराक त्रास जावचेक चाल जाले. आनी एक दिवस ते भांगराचे नाण्या चील हागेल घराक येद्राक येवन घेवन पावले. आनी लास्ट हे दोनी प्राप्त जाले. वज्रा मुद्दीही प्राप्त जाले आनी तागेले भांगरा चील वयके प्राप्त जाले. आनी वापस अर्जुनालेक वचून घेवन ताणें हें केलें, ते चोरीन गेले वयके आयले. वज्रा मुद्दी वयकेची कसन एक माश्टली आशिल्ले तागेल्या पोट्टांत आशिल्ले ते म्हाका वापस मेळ्ळे. उठू बरें जालें म्हणटना कृष्णाक विचारलें, हांव तेन्ना हे दोनी दिलतना उठूची हे जालें आनी तूं एक रुपयाचें नाण्य दिले कडेन हें कशें जालें. कितें की म्हळ्यार हांव तांब्याचें ताका नाण्य दिलेलें वय, किंतु ताणें ते अनेक व्यक्तीक दान केल्ले निमित्तान ते दान दिल्ले दशपट्टीन हांव वापस ताका दिल्ले म्हणून तुका दाखोवचें कितें रे हांव तुका सांगलें. तातूंत खाली संग्रह केल्यार जायना, केलो लोकांक दान केल्यार वापस संग्रह करचेक जाता म्हणून कृष्ण परमात्मान दाखोवन दिलें. तातूंत केन्ना देवान मस्त दिलें ना कितलेही दिवो, थोडेची वापस दान करची तसले. कोण कोटी गटले आसा ताणें दान करका म्हूण ना, हे तो कोट्याधिपती रे ताण दान केलें ना, तशी कशें ना. खंयचेय उरो, लखपती उरो ना, खाली तागेले 10,000 उरो ताणें 1 रुपया वयके दान केल्यार वयके ते दान म्हणून घेत विना हा कोटी दिले री 3 लाख दिल्यार म्हळ्यारीची दान जाता म्हणून लेखा म्हूण ना. सान रितीन वयकेची आत्याची सांगलें तांबे नाण्य एक दिल्ले निमित्तान वापस भांगरा नाण्य वयके मेळे, वज्रा मुद्दी वयकेची ताका प्राप्त जाले. दिल्लीले तांब्याचे, आईले भांगर आनी वज्र. तेची आमी सांगलें 1 पट्टीन दिले री देव 10 पट्टीन तुमकां वापस करता म्हणलें. हेची एक कारण संग्रह करून दवरनाकाची. खंय खंय तुमकां दान करचें जाता
खंय खंय तुमकां दान आमी हांगा दिया थंय दिया आमी सांगनाची तुमकां योग्य दिसलें कोणाक पोट्टाक खावचेक ना बा अन्नदान करा ना केलो लोकांक पांय ना केलो लोकांक दोळ ना केलो लोकांक आवूस बापूस नाची केलो लोक अनाथ चेडूं आसाची केलो लोक ऑर्फनेज आसा केलो लोक मेंटली रिटार्डेड चेडूं आसाची तांगेले लालन पोषण करचेक कोणा लेगी जायना आवूस बापूसुकय त्रास जाता तसले मस्तीतले संस्था आसा थंय वयकची तुमी दान करून घेवन तुमगेले पयशेचे एक सार्थकता तुमी करून घेवचें जाता खंयचें देवस्थान आसा तुमगेले गांवचें देवस्थान आसा थंय तुमी दान कराची खंयचे रितीर एक दान करचे स्वभाव तुमी एक वाडोवन घेयाची म्हणून घेवन इतलेच आमगेलें तात्पर्य हांगा दिया खंय दिया बेजार ना किंतु गुप्त जावन घेवन कसने अपेक्षा करनाशीची दान करचे तसले एक स्वभाव तुमी वाडोवन घेतल्यार मात्र हें जाता कित्याक की म्हळ्यार कशी कशी तुमी दान सत्कर्म इत्यादी करत वताची तशी तशी तुमगेलें पुण्य ही वाडत वता आनी कशी कशी तुमगेलें पुण्य वाडत वता तशी तशी देव आमकां फल दिता वता त्या निमित्तान हे एक स्वामेले वास्तव्य नाजाल्यार स्वामेल हांगा एक कार्यक्रमा निमित्तान कट्टडाचे कार्य हातांत घेतले कट्टडाचे कार्य हातांत घेतिल्ले निमित्तान सर्व लोकांक दान करचेक अवकाश मेळ्ळे आनी आमगेले राम नाम जप करता आशिल्ले निमित्तान सर्व लोकांनी येवन घेवन हांगा राम नाम जप केले सो अशी प्रत्येक लोकान एक ना जाल्यार एक रितीन तांगेले यथानुशक्ती तांणी दान केले बद्दल ह्या संदर्भार आमी संतोष अभिव्यक्त करताची चड आनी आमी समय घेनाची किंतु आयचे दिवसाक कसन एक 20 ताराक जावचे कार्यक्रम आज 24 तारीख जाल्ले बऱ्याक जाले इतले लोकांक सत्कार करचेस म्हणून आमकां इतलो गोत नाशिल्लें हांगा इतले थोडे पळयले कोणें इतले म्हूण लेखले किंतु मागची दिकान आनी भरपूर आशिल्ले हे ते आमकां गोतूच नाशिल्ले येद्राक आयले कडेरी आमी लेखला हां इतले लोक आशिल्ले कडे पळयले हगूर एक 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 चील भायर येता कित्याक म्हळ्यार त्या दिवस जर जाल्ले आशिल्ले असले री आमकां त्या दिवस गोवा वचचे वत्तड आशिल्ले देवाल अनुग्रहान आयचे दिसाक सभा कार्यक्रम जाल्ले निमित्तान देवान एक बरेची एक सो आयचे दिवसाक सभा कार्यक्रम जाले यथोचित जाले आनी आयचे दिवसाक सर्व समाज बांधव आडळीत मंडळी दानी वर्ग सर्व ही लोकांक देव बरे करो तांगेले घरांतू तांणी करता तसले उद्योग व्यवसायांतू तांगेले जिवनांतू चेडूंक घेवचे तसले शिक्षणांतू बायलांकय अखंडित सौभाग्य तशी ह्या देवस्थानाच्या प्राकारांतू वैदिक वर्गांक नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.